नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे कोंकणी कथालोकाचे समस्त वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. आयची कथालोकांतू हांव श्री कुशालप्पा हांगेले दक्षिण मळलबुकांतू वेंचील काणी सांगता. थोडे काळ फुडें तुमकां एक काणी सांगिली. राजू म्हणल एक मास्टरान तागेले शिश्यां पोरा घेवन वनभोजना वचे. थंय वचून चिरडवान हट करतना एक रान्ना काणी सांगची. त्या मांकडान रान्ना उज्जू लागील तेन्ना म्होव केल्ल खाणी उडगासच न्हू तुमकां. ती काणी तरी चिरडून तबैसनाची मास्टरा अनेक काणी सांग म्हूण हट करताची. तेन्ना मास्टर हस्त सांगता जायत तुमकां काणी सांगूक हांगा आपोवन हाडला आनी हांव तुमकां न्हंयक संबंद पाविल्ली अनेक काणी सांगता म्हूण सांगता आनी तो काणी सुरू करता. एक गांव आशिल्लो. थंय एक व्हड रान आशिल्लें. त्या राना मदेंतू एक न्हंय व्हळताली. त्या न्हंयचे दोनी बदीन बरी रूख झाड वाली पुरा आशिल्लींची. नमून नमुन्या रूख. थोडे व्हड दिगची, थोडे थरची, थोडे गुडेची, थोडे वाल्यो, थोडे रुखा फल जाता, थोडे रुखा फूल जाता. अशी भारी चंद एक रान तें. त्या पुरा झाडांक ते न्हंयचे उदक मेळत आशिल्लें. वैशाखा भितरी थंय भर फूल भर फल मस्तितली पक्षी येताची. फुलांतूल मोव पिवच्या मोवा मूस येताची. तशी भारी चंद दृश्य आशिल्लें थंय. वैशाख जावन पावसाड लागता. पावसाडी भितरी एक पंता जोर पावस येता. तशीची पावस येतर आसता. त्या न्हंयची बदीन एक तण आशिल्लें. तण म्हळ्यार केन्नाय कशें म्हळ्यार ताका व्हड दीग जायना न्हू तें. बेरा दुखून ताजे पान न्ही येता. ताजे लागींच एक आनीक झाड आशिल्लें. तें झाड सुरवे एक 4 फीट आशिल्लें. तेन्ना दुखून त्या झाडान त्या तणा तमाश करूं सुरू केला. कितलो गुड्डू रे तूं, तुका एक आंग म्हणलें ना, सीद आंगा दुखून पान. तें पान्ना भल ना, ताका नीट राबुताय जायना. म्हाका पळय हांव कितलो दीग पळय म्हूण म्हणटा आशिल्लो. ते पावस येता ते आनीक दीग वाडतर गेलो. तो झाड आशिल्लो रूख जेतच ते आतां तेन्ना आनीक ताण चळोवचें सुरू केलें ताका. तूं तितलो आस, हांव पळय कितलो दीग जाला म्हणून. तण कांय म्हणा कसो म्हणून जेत ताणें. तण तितले आसचे. तागेल्या आंगा दुखून सीदा पान येता, थोडे बेर आसता, ते थंय आसता. ते कांय उरलेना न्हू तो बसता. वैशाखा भितरी रान्नाक एक पंत उज्जो लागता न्हय. तशीच पावसाडी भितरी जोर पावस आयल्यार न्हंयत पुरा उदक भोर न्हू हुंवार येता. हांगाय तशी जालें. पावसाडी भितर सुरवे हळू पावस आशिल्लो. मागीर एक दीस पावस येवच्या सूर जालेले. 4 दीस थंय पावस रखवतर गेलो. रब्बयना. रात्री पावसू दिसाचे पावसू. न्हंय भोर न्हू व्हळच्या सूर जाता. 2 बदीनय उदक वता. त्या उदकाक माती तिमून न्हंयची 2 बदी कोसळून उदकां पडटा. त्या पडटना हें तण आनी हें झाड आशिल्लें पळय तेंवय ती माती कोसळून उदकां पडटा. हें तणय तें झाडय उदकां भितर हळू सूर जाताची. तें व्हळतनय तें झाड राबयना. तणा तमाश करता. पळय हांव कितलो लायक जावन व्हळतर आसा, हांव व्हड आसा. तूं येदो आसा न्हू, तूं आत्तां खंय पूण एक पण सिरकून पडता, खंय बुडून वता म्हूण पुरा म्हणतर आसा. उरलंय ना तण. दोगय कसो ओटो हळून वताची. चिके मुखार वतना थंय थोडी माती कोयर पुरा आशिल्ले. थंय दोगय ओटो सिरकून पडताची. एक 4 दीस म्हणटना पावस राबता. मागीर 2 दिसान उदक पुरा उणी जाता न्हंयतू. 2 बदीन आशिल्लें उदकय आटून वता. आतां नेल वल्ली मात्र आसा शिवाय उदक ना मस्त. त्या वेळेर तें तण तें खंय सिरकून पडलां. थंयच मातयेंत तागेले बेर आनीक वचून तें गट्टी जाता. उपास तें आरोग्यशी जावन वाडो सूर जाता. तितल्यार आसता तें 5 जाताची पान आनी पुरा. जाल्यार झाड्डा कसो जाला म्हळ्यार तें आड पडलेलें न्हय. ताजे घेल्ले आनी ताजे बोड्डो पुरा न्हंयची बदीन नेलार पडला. ताजे बेर आशिल्ले देखू न्हंयच्या दिकान पडला. आतां तें न्हंयत उदक उणी जाल्ले निमिती त्या बेराक उदक लागना. बेरा लागील माती पुरा उदकांक करगून गेला. तशें देखून झाड्डाक उदक मेळतना. तें सुकत येतरच
ताजी पान पुरा झडतर असाची आनी थोडे दीस गेले तें झाड मरता. तेन्ना तें तण सांगता, मित्रा तुका पळयतना म्हाका मस्त बेजार दिसता. तूं केन्नाय म्हाका हांव गुड्डो सानो म्हूण हांगशीतर आशिल्लो, म्हाका बेजार दिसता आशिल्लो वय, जाल्यार आत्तां तुका पळयतना म्हाका बेजार दिसता अस पळय. आनी थोडे दिसू पळय तुका उद्दां ना मात्ती ना, तूं आनी मोरनू वता मू, जाल्यार मेज्यान कांय करूं जायना मू तुका म्हूण म्हणटा. तेन्ना झाड सांगता, वय हांव केद्दी व्हड चुकी करता आशिल्लें म्हणून म्हाका आत्तां कळ्ळें. हांव जिवमान पर्यंत तुका हांगसीतर आयलो, तूं एक उत्तर म्हाका जवाब दिनी, जाल्यार आजी तूं चंदायर रांदतर आस, हांव मरतर आस, म्हाका क्षम करी म्हूण सांगता. मास्ट्रू ही काणी सांगता आनी चेडवां सांगता, पळय काणी जाल्ली तुमी हातूं कसं नीती शिकलींची म्हूण निमगिता. तेन्ना एक चेडूं सांगता, आमी कितले व्हड जाल्यार अहंकार करूं नज म्हूण म्हणटा. आनी एक चेडूं सांगता, आमी कितले सान आसल्यार कांय व्हड न्ही, आमी कशी आसा की तशी आसची लायक म्हूण सांगता. मास्टर सांगता, वय तुमी सांगिल्लें पुरा समा, आमी कशी म्हळ्यार एक भरलेलो कळसो सो चुका, भरलेलो कळसो केन्नाय शब्द करनाकाय, तशी आमी आमगेलेची कशी पारस सांगतर भोंवचे तें पुरा करूं नज, कोणाकय उणी म्हूण लेखूं नज, सगळ्याकय तांगेल म्हळ्यार एक विद्येक सकी तांगेल एक धन तांगेले आसची आस म्हूण सांगता. चेडवानो काणी कशी दिसली? नमस्कार.